अक्षरशः तुवें लोकांच्या पैशाचो उद्ध्वस्त केला पळय. फेलियर बघ. आमदार सांगतालो पावस पडच्या पयलीं आपूण हो रस्तो सारको करून घेतलो म्हणून. आज पावस पडून जवळ जवळ 1.5 म्हयनो जालो. आज आमदार म्हाका दिसता आमदाराच्या घरार पावस पडना आसतलो पूण आमदाराक कळना आसतलें. हो जो फाटलो रोड आसा पळय, हो रोड त्या दीस हांगासर कॉन्क्रीट घातिल्ले. आज तो रोडाची जी परिस्थिती जाल्या पळय, अक्षरशः त्या रोडाची परिस्थिती पळोवपाचें ना. आतां हांव आसतना 2 जाण पडले गॅस. फक्त म्हण पळय हो कॉन्क्रीट पळय, हे कितें हो कॉन्क्रीट पळय, मुद्दाम दाखयता हो कॉन्क्रीट पळय, हे कितें हो कॉन्क्रीट उरतलो जाल्यार म्हाका सांग पळय, नाल्यार म्हणशीर हांवें उचलून काडलो आनी कोणी पडलो म्हणशीर पळय. हो कोणाचो पयसो वेस्ट? हो पयसो कोणाचो वेस्ट? हो आमचो जनतेचो पयसो तुमी आयज अक्षरशः हांगा वेस्ट केला. कोट्यांनी पयसो तुमी मोडटात आनी तुमी म्हणटा सरकार लॉसान चलता. कॉन्क्रीट कितें घातलें शेत कितें हांगा पोरच्यो लावपाचें उरला? कितें इंडस्ट्रीज तूं हांगा मरे हां तुमी 1 फावटी पोडटा, 2 फावटी पोडटा, तुमी 10 फावटी 50 वर्सांचे उलयता. अरे 50 वर्सांचे उलयता ते आमकां नाका. तुजी उरल्या ती 2 वर्सांचे उलय रे बाबा. त्या 2 वर्सांक तूं प्रॉपर लायफ दितलो गोंयकारांक या तालिगांवकारांक जाल्यार विचार कर.